ODFचे आयज पळय उलयले तातूंत भितर जायते आमचे वॉर्ड्स कवर जाल्ले आसा आनीक आतां आयज परते आमी डिस्कशन केलां की ODF फ्री करपा खातीर आमी आनी टॉयलेट्स घालचे म्हणून बाकीच्या वॉर्डांनी थंय जावना तें हांवें ऑलरेडी 142 सिंगल युनीट टॉयलेट्स हांगा टेंडर करून वर्क ऑर्डर दिल्ली आहा आनी सेकेंड तुका 244चे लिस्ट ऑलरेडी हांवें DMAक धाडलें आसा जावपाक आनीक अशेंच आयज परते आमी मिटींग घेतल्या की बाकीच्या खंयच्या वॉर्डांनी जर आसत जाल्यार ते आमी लिस्ट करून धाडचे आनी ODF फ्री आमचे वास्कोचे करचे आणि बीट प्लॅनिंग प्लान किती झालं आयज आमचे एक डिस्कशन केलें आमी टू डिस्कस एंड डिसायड ऑन गार्बेज इशू तेन्ना एक डिस्कशन जालें की जो वेट गार्बेज पळय आसा ती प्रोसेस करून तुका आमी गॅस तयार करताले तो आमी हें करचें म्हणून कितें अपग्रेड करचो म्हणून सद्याक स्कुलांनी थंय आमकां 5 टनाचो घालून दिल्लो आसा तो 25 टनाचो करचो आतां हांवें तांकां सांगलें की ताचेर एक कौन्सिलरान ऑब्जेक्शन हाडलें आमचो निलेश नार्वेकर ना तो पयलीं वास तो सारको जावनी मागीर दुसरो घालया बी म्हणून आरे म्हणलें तें गार्बेज भरली आसा तेन्ना हो सारको जातलो तुमकां जर आनी आयडियार घेवपाक जाय जाल्यार तुमी जो ऑलरेडी खंय आनी खंय पळय चालू आसा असलो युनीट थंय वचात चॅक करात आनी घालात पूण आयज तुमी रिजोल्युशन घेया की 25 टनाचो युनीट घालचो म्हणून थंय कित्याक टायम वेस्ट करून फायदो ना त्या वटेन गार्बेज तुका पायलींग जायत आसा सो तांच्यांनी आयज तें हें डिफर केल्लो आसा की आतां घेवपाचें ना पयलीं तो हो जावनी सारको मागीर करया सो ती टायम कंज्युमींग टायम बेस्ट पिड्यार करता आमी सो म्हाजी विश आसलें की तेणी तें आयज घेवपाक जाय आसलें म्हणून गार्बेजीचेरूय एक आमकां DMAन लेटर केल्लें की गार्बेज हो एक व्हडलो इश्यू आसा आनी तेका लागून म्हाका दिसता आमच्या लोकांनी वास्कोकारांनी हो इश्यू समजूंक जाय मेन इश्यू आसा तो गार्बेज म्हटल्यार सेग्रिगेट करून दिवपाक जाय घरांनी जेन्ना सेग्रिगेशन सारकें जातलें तेन्नाच ते प्लांटार आमी कितें आतां 5 टनाचो आमचो प्लांट आहा आमी खंय तरी तो वाडोवंक सोदतात कळ्ळें न्हू तेजो प्रपोजल येयल्लो आसा आनी आमी एक्चुअली एग्री जाल्या पूण आमकां हो 5 टनाचो प्लांट आहा पळय तो आमी खंय तरी फंक्शनींग सारको करूंक सोदतात तो आजून फंक्शन सारको जायना आमी ते इन्स्पेक्ट करतले जेन्ना हो 5 टनाचो जेन्ना सारको चलोंक लागतलो तेन्नाच आमी फुडले स्टेप घेतले 30 टनाचो ऑलरेडी घेतला डिसिजन हें घेतलां 30 टनाचो आमकां हो प्लांट जावपाकूच जाय तेका 9 करोड खंय तरी आसा तेजो बजेट आमचो 9 करोड आसा भितरले 25% आमकां आमच्या मुन्सिपालिटींतल्यान वयतले आनी बाकीचे 75% आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंट फंडींग करतलो तेका लागून म्हाका दिसता हांव वास्कोकारांक परत एकदां सगळ्यांक विनंती करता की तेंच्यांनी आपली गार्बेज सेग्रिगेट करून दिवपाची गरज आसा हाचेर आमी डिस्कशन केलें आमकां एक लेटर येयल्लें DMA कडल्यान की बिफोर 31st आमी ODF फ्री करपाक जाय म्हटल्यार आमचे 6 वॉर्ड खंय तरी आजून फ्री ना तेका लागून आमकां फंडींग येयल्लें आसा 3 करोड 69 लॅक्स आमचे कडेन आसा आनी थोडे तितूंतले आमी युटिलायज केले 124 टॉयलेट्स युटिलायज जाल्या म्हटल्यार काम स्टार्ट जालां तांकां 30% पेमेंट दिला कळ्ळें न्हू आनी कंप्लीट जातकूच तांकां बाकीचो बॅलन्स पेमेंट मेळटलो तशेंच खंयच्या वॉर्डान तांकां टॉयलेट्स जाय पळय कसले आसूंक ते म्हटल्यार सुलभ आसूंक जाल्यार ते आमी बरें म्हटल्यार क्लीन दवरपाचें समज आसा सुद्दां जाल्यार क्लीन करपाचें कळ्ळें न्हू थोडे वर्कींग सारकें जायना जाल्यार सुद्दां आमी ते करतले प्रायोरिटी धरतले की सगळ्या वॉर्डांनी लोकांक त्रास जावपाक जायना आनी लोकांनी ODF करपाक जायना आयज मेन म्हटल्यार आमची इलेक्शन आसलें स्टँडींग कमिटीचें भितर स कावन्सिलरांक आमी मेंबर केले प्लस 2 चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन सेकेंड पॉयंट म्हटल्यार आमी कमिटी फॉर्म केलो एज्युकेशन कमिटी मार्केट कमिटी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कमिटी तेजो एक चेअरमॅन आनी 2 मेंबर केले